सो फ्रेंड्स आता न्हू आमी येयल्यान आमची कोचीन पॅलस पळोवपाक. ओके, कोचीन पॅलस हा न्हू ताजो सरावंडींग. ओके, हिंगा बसपाक बी हा, हिंगा बरी शेड्स बी हा, हिंगा बरी व्हडली झाडां बी हा. व्हडली झाडां बी हा, बसपाक बी मेळटा बरी हा. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. सो फ्रेंड्स आता न्हू आमी येयल्ली हा चर्च पळोवपाक. ओके, कोचीन सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च. ओके, पळय ती. ओके, हो भायलो व्यू. ओके, सेंट फ्रांसीस झेवियर चर्च, भायलो व्यू चर्चीचो. हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग. फ्रेंड्स आमी येयल्ली हा बिचार. ओके, कोचीन बिचार. हाय फ्रेंड्स. सो फ्रेंड्स आता न्हू इवनिंग जाल्या. ओके, आनी इवनिंग 10:30 कितें जाल्या. ओके, आनी आतां आमी वयतात डिनर करपाक. ओके, भायर रेस्टॉरंटान. ओके, सो फ्रेंड्स आमी न्हू डिनर बी करून इकडे आतां जस्ट रुमान पावल्या. आयज आमचो दीस सामको भोंवून बी सगळो टायरींग जालो, सामको टायर्ड जाली. कॅन बट डे वॉज गुड. बरें आमी एन्जॉय केली. लायक नवे नवे प्लेसीस बी विजीट केल्यो. इफ तुमकां ह्या म्हाज्या ब्लॉगान कितें बरें दिसलें बी कितें इन्क्वायरी बी करपाची आहा जाल्यार म्हाका कमेंटान भितर करून सांगा. ओके, विचारात.
ओके हांव तुमकां सांगलेलें. सो टील देन हांव म्हजो ब्लॉग हिंगाच एंड करता. इफ यू लायक माय वीडियो देन प्लीज डू लायक शेअर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चॅनल. ओके फ्रेंड्स, until let's see in the next vlog. Bye.